Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आयतारा तोते वादळाची 24 वरां धुमशाणां आनी घरा लायटीच्यो मुळाव्यो सुविधा शेतां भाटां नुस्तेमारी धरून 40 कोटींची प्रॉपर्टी काबार. दर्यादेग वाठारात चढमार. बुधवारा उत्तरेत दिवचल पेडण्या बार्देशाची भोंवडी केल्या उपरांत ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री आमदार पावसकाराक घेवन धारबांदोड्या पावलो. थंय ताणें फोंड्या धारबांदोडा तालुक्यांत वादळाच्या लुकसाणीचो अदमास घेतलो. धारबांदोडा तालुक्यात विजीट केली. म्हज्या बरोबर आमचे मंत्री दीपक पावसकर, सांगो अध्यक्ष गोंडोबाई तेंडुलकर, कलेक्टर साऊथ, उजिका डेप्युटी कलेक्टर आणि कन्सर्न ऑफिसर्स सगळे जाण हांगासर रिव्ह्यू घेवपा खातीर उपस्थित आशिल्ले. सायक्लोनाचो व्हडलो इफेक्ट तसो धारबांदोडा तालुक्याचेर दिसूंक ना. बारीक 1-2-3 इन्सिडंट्स सोडले. एक तीन जाग्याचेर घरांचेर ल्हान झाडां पडली. पूण आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी बाकीच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन रोखडे क्लियर केले. धारबांदोडा तालुक्यात 100% पावर रिस्टोर जाल्या. 100% उदकाच्यो कांयच समस्या ना. ताणी सगळ्यांनी खूब बरें काम विदीन शॉर्ट स्पॅन करून रिज्यूम केलां. थंयच्यान तो केप्यां सांग्यारूय वचून परिस्थिती पळोवन आयलो. त्या उपरांत आयज ऑलमोस्ट आफ्टर द 30 इयर्स आमी पळयता की अशा पद्दतीचें वादळ जें आसा हें केन्नाच येवंकच न्हय. लोकांक अशा पद्दतीच्या वादळाचो अनुभव ना. म्हणून बऱ्याच जाणांक दिसता की आत्तां केलां आत्तां जावचें बरें म्हणून. तेन्ना येदी व्हडली डॅमेज जाता ते रिस्टोर जावपाक थोडोसो उशीर लागता. ते पावर रिस्टोरेशन आमचे दोनूय ईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला. 1-2 वाड्या आयज जातले. उदकाचें रिस्टोरेशन 100% उदकाक सगळ्या जाणांक मेळटा हें तांच्यांनी कन्फर्म केलें. मातसो हेवटेन जेवटेन जरी प्रॉब्लेम एखाद्या वाड्यार जरी जाला आसत जाल्यार तेंय तांच्यांनी मॅनेज केलां. दिवचले खंय 2 कोटींचें लुकसाण. सरकारी प्रॉपर्टी सयत लोकांच्या घरांकूय बरोच मार बसला. शेतकार भाटकारूय भरपाय हातार पडची म्हूण रावल्यात. रिपोर्ट घेवन लुकसाण भरपाय दिवपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. ताच्या व्यतिरिक्त जे मेजर आनी मायनर लॉस जाले कोणाच्या घराचे तेजे एप्लिकेशन्स आमी डेप्युटी कलेक्टरांनी सबमीट करपाक लायल्या. जाता तितके तांकां बेगीन मदत जी आसा ही दिल्ली वयतली. तिसरें झेडिओ हांगा आशिल्ली एग्रीकल्चर लॉस ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स म्हणजे आंबे आसतले, फणस आसतले, सुपारी आसतली, केळी आसतली. हाजो मेजर लॉस जो आसा त्या हॉर्टिकल्चर क्रॉपाचो जाला. तोय बी झेडिओक सांगला की 1-2 दिसांच्या भितर 20 तारखेपर्यंत तेय बी सबमीट करतले. मुख्यमंत्री सांजे काणकोणां वचून परिस्थिती पळोवन आयलो. काल नॉर्थ गोवान आशिल्लो. आयज काणकोणाचे फक्त येता आसतना धारबांदोडा गेलो, केप्यां सांग्यार गेलो, केप्यां गेलो आनी आतां हांगासर आयलो. येता आसतना म्हाका ताणें आगोंदा सगळे सायड दाखयले. कॉलाचे स्कूल पळयले तुजे कंप्लिटली 100% उडून गेला. अणजुणचे नुस्तेकार सरकारी आदार मागतात. वादळान तांची व्हडी, काटाळ्यो, खोपी अशे नुस्तेमारीचे सगळे सामान काबार. माग बीत व्हांवून गेले म्हाजे 25,000. खूब जाणांच्यो गाड्यो गेल्यो व्हांवून. कोणाची व्हडी तडीक पडली, कोणाची बुडली, थोड्यांची व्हांवून गेली. जाता इतकी आमकां गव्हर्मेंटान मदत करची म्हणून मागता धरून. आतां कितें आमकां गव्हर्मेंट कितें हेल्प करूंक जाय न्हू. तुका कितली कशी नुकसाण जाली? म्हाका आतां 20,000 सुमार लुकसाण जाली म्हाजी. पळय सगळें खोपी मोडून गेली म्हाजी आनी कांयच ना. पळय आतां पोत्री बीत गेली व्हांवून तेजी. ते वडीक जाल्यार पुरक पडलो. पळय तेन्ना फुटोन गेली ती वडी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.